मये युनियन स्पोर्ट्स क्लबान आयोजित केल्ले क्रिकेट सर्तीत यूसी नादोडा क्लब वस्ताद थारलो। फायनलीत ह्या पंगडान सत्तरीच्या माळवले क्लबाक 2 विकेटींनी हारयलो। गोंय क्रिकेट संघटनेच्या आदारान मयेच्या गावळान ग्राउंडाचेर ही सर्त जाली। इनामां वांटप सुवाळ्याक मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, मुखेल सोयरे जाल्यार आदले सभापती राजेश पाटणेकर खासा सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले। हेर मानेस्तां मदीं सरपंच सुवर्णा चोडणकर, पंच वांगडी सीमा आरोंदेकर, विद्यानंद कारबोटकर आनी हेरांचो आस्पाव आशिल्लो। मानेस्ताच्या हस्तुकीं जैतिवंतांक इनामां भेटयलीं। गेम जाली गेम एकदम बरी जाली गेम आणि नानोडा क्लबान जी जैत मिळवली खरोखरच 90 रन्साची भागीदारी करून ज्या प्लेयरांनी ही भागीदारी करून ह्या जैत मिळवले तांकां खरो वालो दिता। तांकां तशेंच सगळ्या टिमीचे अभिनंदन करता। आमची वाळपयची टीम त्यांचे अभिनंदन करता आणि ज्या ज्या टिमींनी हांगासर पार्टिसिपेशन केले त्या सगळ्यांचे अभिनंदन करून हो एक टुर्नामेंट सक्सेसफुल केल्याबद्दल सगळ्यांचे अभिनंदन करता। 17ची टीम सुद्धा बऱ्यापैकी खेळली, पण त्यांचे काही जे प्रयत्न हाते मातशे अपुरो पडले। तुषार म्हटल्याप्रमाणे हार जीत अप्स अँड डाऊन्स हे क्रिकेटीत असतात, पण आयज जरी हरले परत जिखपाचो प्रयत्न त्या टिमीन करूंक जाय। आयच्या बऱ्यापैकी अशा मॅचीक जो प्रत्येक दोन्ही टिमीन जो खेळ दाखयलो त्या बद्दल हांव दोन्ही टिमीचे मनापूर्वक अभिनंदन करता।